जातात काय असो प्रश्न GPCCचे अध्यक्ष अमित पाटकरान केलो। अंदूचो केंद्रीय अर्थसंकल्प हो उदरगतीक दिका दिवपी आसून अर्थव्यवस्थेक चालना दिवपी आसा। नाल्ल काजू उत्पादना खातीरची तरतूद तशेंच ब्लू इकॉनॉमीचेर भर दिवपाचो गोंयाक लाव जातलो। अर्थसंकल्पाक पक्षा वतीन येवकार आसा अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगले। तशेंच हालींच केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या भाशणा संबंदीत चालू आशिल्ल्या वादाचेर गोंय राज्य भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हाणें आपली भुमिका स्पश्ट केली। गोंयच्या भेटी वेळार केंद्र सरकाराच्या खंयच्या फुडाऱ्याक बरयल्ले भाशण दिना अशें ताणें स्पश्ट केलें। तशेंच केन्ना केन्ना उलयतना उतरांत चुकूं येता, स्लीप ऑफ टंग जावंक शकता। हो मनशाच्या स्वभावाचो एक भाग। अशा घडणुकांचो चुकीचो अर्थ लावचो न्हय अशेंय ताणें आवाहन केलें। आमचो सी बेल्ट खूप व्हडलो आसा, कोस्टल बेल्ट, त्या हातून भितर सुद्धा तसो म्हळ्यार भारताक तसो खूप व्हडलो लागिल्लो आसा, पण अनेक राज्यांक ताचो फायदो जाता गोंयांत भितर जातलो। आनी त्या खातीर टुरिझम सेक्टराचे आनी म्हणजे नुस्तें सुद्धा एक प्रकारचे मार्केटिंगान भितर सुद्धा एक फूड आयटमान भितर आमी ताचो यूज करतात आनी त्या खातीर नवी संध्यो गोंयांत फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे उपचार करपा खातीर AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करतले। हाका लागून दुयेंसाचेर बेगोबेग उपचार सुरू करपा खातीर शक्य जातलें। AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी गोंय देशांतले पयले राज्य जातलें अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। पळयात। गोंय सायबर गुन्यांव पुलिसांनी 67 लाखांच्या ऑनलायन फटवणूक प्रकरणात केरळच्या अनुराज आर ह्या दुबाविताक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान व्हॉट्सॲपा वरवीं आपूण एका नामनेच्या कंपनीत आशिल्ल्याचें सांगून करंजाळेच्या एकल्याक गुंतवणूक करपाक प्रवृत्त केलें। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हांव गोमंतक वाचतां। गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा। हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात। आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा, तांचे खूप खूप आभारी। की गोमंतक प्रिंट मीडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात। बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गावागावांनी पावचे अशेंच मागतात। कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय। गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता। गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र, संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा, अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक। गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात। सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल विसावा उपरांत येवकार। आता वळया फुडल्या खबरांकडेन। मडगांव चोरट्यांनी 3 दुकानां फोडली। इलेक्ट्रीक सामानांचे दुकान, कपड्याचे दुकान आणि प्लास्टिक आयटम विकपी ह्या 3 दुकानांची शटरां तोडून चोरट्यांनी लायटीची उपकरणां, कपडे आणि रोख रक्कम फारायली। लायटीच्या दुकानांतल्यान सुमार 25,000 जाल्यार कपड्याच्या दुकानांतल्यान सुमार 40 ते 50 हजारांचो म्हाल आणि रोख रक्कम फारायल्या। मडगांव पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा।
आता घेऊया एक ल्हानसो विसो फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.